फातोर्डा चौगुले महाविद्यालयाच्या लागसरच्या वाठारात रावपी 72 वर्सां पिरायेचो दामोदर गोविंद नार्वेकार गोंयचे कला संस्कृतीक परंपरेचे दायज सांबाळपी म्हत्वाचो व्यक्ती म्हळ्यार अतिताय जावची ना. कितल्याशाच वर्सां सावन ताणें पर्यावरणाक अनुकूल अश्यो गणेश मुर्ती तयार केल्यात. तशेंच आपल्या कलेन ताणें कोंकणी तियात्र आनी मराठी रंगमाचे वरवीं मोलादीक योगदान दिलां. 1974 वर्सा मुर्ती तयार करपाचे प्रशिक्षण घेतले उपरांत 1976 वर्सा ताणें आपले स्वताचे गणेश मुर्ती तयार करून विकपाक सुरवात केली. ह्या वर्साक 28 जुलयाक सावन सुरू जावपी ताच्या कार्यशाळेंत लोकांक मुर्ती मेळटल्यो. ताच्या 6 फूट उंचायेच्या गणेश मुर्तीक राज्यभर खूब मागणी आसा. मुर्ती वांगडाच कोंकणी तियात्र आनी मराठी नाटका खातीर माचयेची सजावट, सेट डिझायन आनी वेशभूषाय दिवपाचोय तो वेवसाय करता. मजगती दामोदर नार्वेकर हाच्या मतान कला म्हळ्यार धर्म आनी जात हाचे आड वचून लोकांक एकठांय हाडपी एक शक्त. ह्याच कारणाक लागून ताच्या वावराक साबार सांस्कृतीक आनी सामाजीक संघटनांनी नामना मेळ्ळ्या. तरणाट्या पिळगेन गोंयची पारंपारीक गितां, संस्कृताय आनी दायज सांबाळचें आनी पर्यावरणाची राखण करपा खातीर सैमीक मातयेंतल्यान तयार केल्ली फक्त पर्यावरणाक अनुकूल गणेश मुर्ती स्थापना करची असो संदेश ताणें दिला. ताच्या घराब्याची परंपरा ताचो पूत ओमकार दामोदर नार्वेकर मुखार व्हरतना दिसता. अशा तरेन कला, संस्कृताय, पर्यावरण संवर्धन हाचो हो अमूल्य दायज फुडले पिळगे कडेन अभिमानान पावपाक लागला. हे हातूंत आसल्यार कितले वर्सां जाले तुगे वेवसायान? 76 स्टार्ट केल्ले. कसले कसले मुर्ती आसा? कसले सायज बीन? सायज 6 इंचा पासून 6 फूट. हे आतां तुजें केन्ना सावन ओपन जातलें? 28 ओपन. गोंयान एक हें आसलें 1974 गेल्लो हांव काम करपाक फ्री तेज्या कडेन 2 वर्सां काम केलां. आतां हे तुजें ओन करता तूं? हें म्हाजें ओन. 1976 हांवें घातलां. आमचें मागीर ते कर्टन, तियात्राचे कर्टन आसता पळय, गार्डन सीन, रोड सीन, ते रंगयतालो हांव. आमकां 25% प्लास्टर, 75% माती वापरपाक दिले. 25 वयर गेल्यार आमकां फायन आसा. लायसन्स तुम्ही काडले, पणजे वचून लायसन्स काडला आनी ते चेकींग येता. पूर्वी येयल्ले, आमच्या हितून सापडूंक ना. 2दा येयलो, कलेक्टर येयल्लो. धंद्याचेर घर चलोवपा जाता. घर न्हू, गाडी सुद्दां घेवपा जाता. काम बरें करून दिवपाचें लोकांचें. चडशे आमचे ऑल मडगांव सगळे, वारक्यां, व्हडले, कुडतरे, केळशीच्यान येतात, कुठ्ठाळे, चडशे भायले येता म्हाजें काम पळोवपाक. आणि काणकोण वार्षिक फिक्स कितें थोडो लोक जो आहा तेच घरान थारायला आहा की ओंकाराचेच हाडचे तशें कितें आसता? ना, तशें पयलीं आसलें, आतां ना. आतां भुरगे तयार जाले, तांकां आवडटा थंय वयतात. हां तांकां काम बरें जाता भुरग्यांक. सगळे म्हणून गेले. हय. तूं गिटार शिकतलो, सोरपां भरूंक कळंक तुका, सोरपां बरेंशी तर तूं पावतलो फुडें. पिटर आनी वो दोगी म्हणटाले ते कातर. पयलीं ती कातरां आसली पळय, ताका मिनींग आसलो आनी ती आमच्या हेजेर आदारलेली आसली मनशाचेर. इतकी सुंदर कातरां आनी अजरामर कातरां. मरासर मनीस ती कातरां याद दवरतलो. आतां हांव 72 तरी म्हाका ती कातरां याद आहा. म्हणजे गणपती शक्य ते मातयेचे करचे. हे तुगे आतां आसना तर कशें चालू दवरपाचें? हे मागीर म्हाका आवडटा काम ल्हानपणा पासून, म्हूण हांव ते चालू दवरतलो. म्हाजें जाता तो पर्यंत हांव ते करतलो. मागीर आतां लोकांनी मातयेचेच गणपती वापरपाचे, कित्याक ते आमच्या पर्यावरणाक त्रास जायना. उखलपाक मातशें जड जाता, पण मातशें लोकांनी एडजस्ट करून घेवपाचें. मातशी आतां प्रॉब्लम जाता ते इतलेच की आतांची यंग जनरेशन जे गणपती हाडटा ते आमच्या कडेन म्हळ्यार आमी तांकां ट्राय करता दिवपाक, पण तेंचे ते वेगळे वेगळे आसता, पण आमी एडजस्ट करून घेता. हे आमचे शास्त्रोक्त म्हळ्यार ते सारके गणपती हे पांय सकयल आमी तशे गणपती हाडटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.